नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण. नारी शक्ती वंदन विधेयक नावान बिल संसदेत. चौथीच्या मुहूर्तार नव्या संसद भवनात खासदारांचा प्रवेश. गोवा फॉरवर्डाचो बिलाक येवकार. लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षणाक केंद्रीय कॅबिनेटाची मान्यताय. संसदेत टेबल पास जाल्यार गोंयच्या विधानसभेत 40तल्या बायलांक 13 सीट, 3चे 13. मारान फोगाच्या गडगडात गणपती घराघरांनी. सगळेकडेन मोरयाचो गजर. घराघरांनी फामिली एकठांय. गोडशी अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव. सूर्य मिशनावेल्या आदित्य L1 पृथ्वीक बाय बाय. पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान भायर सोडून पृथ्वी आनी सूर्याच्या मदीं L1 कक्षेंत प्रवेशाक 110 दिसांचो प्रवास सुरू. अनंतनागात तिसऱ्या आतंकवाद्याक मारून 7 दीस चलिल्लें ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ. 2 विदेशी आतंकवाद्यां सयत थळावो LET कमांडर उजैर खानाक मारलो. 4 भारतीय शहीद. खलिस्तानावेल्यान भारत कॅनडाचें वाजलें. खलिस्तानाक कॅनडांत मारलो तातूंत भारताचो हात म्हूण ट्रुडोचो आरोप. भारताच्या राजदूताक धांवडायलो. भारतान कॅनडाच्या राजदूताक धांवडायलो. लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण फायनल. नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदे मुखार टेबल जालें. चौथीच्या मुहूर्तार नव्या संसद भवनाचें उक्तावण जालें. प्रधानमंत्री मोदी सयत सगळ्या खासदारांनी नव्या संसदेत प्रवेश केलो. पोरण्या संसद भवनाचें नांव संसद भवन उरतलें. नवे संसदेत प्रधानमंत्री बायलां सबलीकरणाचेर उलयलो. चौथीच्या मुहूर्तार नव्या संसद भवनाचें उक्तावण जालें. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सयत सगळ्या खासदारांची एंट्री. ताचे पयलीं सर्वपक्षीय फोटो सेशनय जालें. नव्या संसदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आपल्या पहिल्या भाशणांत बायला सशक्तीकरणाचेर उलोवप केलें. नारी शक्ती वंदन विधेयक हे लोकसभा विधानसभेत बायलांक 33% रिजर्वेशनाचे बिल टेबल केलें. नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं. महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं. अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए. महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है. हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है. तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें. अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है. इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा.
लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण विधेयकाक केंद्रीय कॅबिनेटाचो बावटो. बिल संसदेत पास जाल्यार गोंयचे विधानसभेत 40तले 13 सीट बायलांक. रिझर्वेशन 1/3 आशिल्ल्यान 2 सीट सोडून 1 सीट राखीव करपाचो फॉर्म्युलो वापरचो पडटलो. कितलेशाच सिटींग आनी सिनियर आमदारांचो पत्तो कट. बायलो 3 आशिल्ल्यो 13 जातल्यो. खासा रिपोर्ट. गोयची विधानसभा 40 सीटांची. सध्या गोयचे विधानसभेत 3 बायला आमदार आसा. 3 बायला आमदार म्हणजे 60% ही बायला आमदार. आणि केंद्र सरकार जे रिझर्वेशन 33% बायलां खातीर हाडपाक सोदता तशें जाल्यार गोयचे 40तले 13 सीट हे बायलां खातीर राखीव आसतले. सीट राखीव आशिल्ल्यान 40तली 13 बायला आमदार आसतलीच. त्या भायर स्वताचे खुस्तार जिखून येवपी बायला आमदार ही एडिशनल आसतली. आणि हे जे रिझर्वेशन जालें जाल्यार गोयच्या राजकारणाचेर आनी असेंब्लीच्या सिटाचेर कितें फरक पडटा तें पळयात. संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा अधिवेशनात कितें आसतलें हाची सगळ्यांकूच उमळशीक आशिल्ली. तातूंतलो एक सरप्रायज म्हळ्यार बायलांक लोकसभा आनी विधानसभेत 33% आरक्षण. आरक्षणाक लागून गोंयचेर कितें परिणाम जातलो पळयात. सद्याक गोंयच्या विधानसभेची रचना कशी आसा पळयात. गोंय विधानसभेतले 13 सीट बायलांक वतले. गोंय विधानसभा 40 सीटांचे आनी लोकसभेत 2च सीट. 33%च्या हिशोबान विधानसभेचे 13 सीट बायलांक राखीव जावपाचे. लोकसभेक राज्य पातळीचेर रिझर्वेशन केल्यार 2तले 1 सीट रिझर्व जातलो नाजाल्यार रोटेशनान येता तेन्ना रिझर्वेशन. लोकसभेक चड करून राज्य पावड्यार रिझर्वेशन जातले. उत्तर गोंय रिझर्व जाले जाल्यार श्रीपाद भाऊक प्रॉब्लम. दक्षिण गोंयाक जालो जाल्यार नवी रणनीती. विधानसभेत रिझर्वेशन करतले जाल्यार 1/3 हिशेबान 2 सीट सोडून 1 सीट राखीव करपाचो फॉर्म्युला वापरचो पडटलो. रिझर्वेशन करतना एक मतदारसंघ राखीव केलो जाल्यार 2 आनी 3 सोडून चवथो मतदारसंघ रिझर्व करपाचोय विचार जाव येता. गोंयांत आतां मेरेन प्रत्येक टर्मात 1 ते 3 बायलां आमदार आसताली. पयलीं विक्टोरिया मामी आसतालीच आनी आतां जेनिफर मोन्सेरात. मदीं 2 टर्म अलिना आशिल्ली. आतां देविया आनी लोबोन नंबर लायला. गोंयच्या विधानसभेत सध्या 3 बायलां आमदार आसात. हे प्रमाण 7.5% थारता. आसा त्यो 3 आमदार बायलां ज्येष्ठ आमदाराच्यो घरकान. बाबूश जेनिफर, विश्वजीत देविया आनी मायकल डिलायला हे दाम्पत्य विधानसभेत आसा. विधानसभा वेंचणुकेत बायला उमेदवारांचो सहभाग तसो सापूच उणो. आतां आदल्या बायला उमेदवारांचो डाटा पळयात. आतां मेरेन बायलां फाटीं उरल्यो. फॉर्म भरतना दादले उमेदवार 349 जाल्यार बायलां 79. कांय डमी अर्ज. दादल्यांचे 52 जाल्यार बायलांचे 38 अर्ज रिजेक्ट. 50% बायलांचे अर्ज रिजेक्ट. 18 दादल्यांनी जाल्यार 14 बायलांनी स्वता जावन अर्ज फाटीं घेतले. 275 दादले जाल्यार 26 बायलां म्हणल्यार 9% बायलां उमेदवार वेंचणुकेत देंवली. तातूंतली जेनिफर देविया आनी डिलायला ही 3 जाणां जिखली. 37 दादले आमदार जाले. 186 दादले उमेदवार जाल्यार 19 बायलां उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त जाले. हो सगळो हिशोब पळयल्यार 79 बायलांनी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. तातूंतले 38 रिजेक्ट म्हणल्यार फॉर्म भरतल्यांनी 48% रिजेक्टेड. 18% फाटीं सरली. 32% बायलां वेंचणुकेत देंवली आनी 4% जिखली. जाल्यार 24% बायलां उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त जाले. वेंचणुकेत देंविल्ल्या 26 बायलांतले 7 जाणांचे डिपॉझिट जप्त. केंद्र सरकारान रिझर्वेशनाच्या नेमात दुरुस्ती करून विधानसभा आणि लोकसभेत 33% आरक्षण बायलांक दिलें जाल्यार गोंयच्या लोकसभाच्या 2 सिटांचेर कितें परिणाम जातलो तें अजून स्पश्ट ना. पण 40 सिटांच्या गोंयच्या विधानसभेत 13 सिटां ही बायलां खातीर रिझर्व जावपाक शकता. आनी 13 सिटां रिझर्व जाली जाल्यार कांय सिटींग आनी सिनियर आमदारांक आपले सीट सोडचे पडटले. आनी ते आपले सीट आपले बायलेक वा चलयेक वा नातेवाईका भितर एकोमोडेट करपाक शकता वा तांकां फुडें काडपाक शकता. रिझर्वेशनाचो फायदो घेवन कांय बायलां स्वताचे खुस्तारूय ही वेंचणूक हे सिटांचेर वेंचणूक जिखपाक शकता. मात गोंयांत जी सध्या 3 बायलां आमदार आसा ती सिनियर सिटींग आमदारांच्यो घरकान्नी आसा. आनी हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार गोंयांत वुमन रिझर्वेशना खातीर फॅमिली राज्याचें प्रमाण वाडपाक शकता. प्रुडंटा खातीर लोकेश शिकार. मारान फोगाच्या गडगडांत गणपती घराघरांनी पावलो. कांय जाणांगेर 1.5 दीस, कांय जाणांगेर 5 ते 7 दीस. सार्वजनीक गणपती अनंत चतुर्दशी मेरेन. गोंयभर फुडले 11 दीस घुमटां शामोळेच्या तालार आरतीचो गजर.
घराघरांनी तरेतरेचे जिनस गोडशी गोंयकारांची चवथ चडशी इको फ्रेंडली. पळयात गोंयकारांची चवथ 1.5 दिसाचे गणपती पंचमीक चल्ले. कविं कवीनाम उपमत्सवसमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदशीर्षनं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महा. सत्यन्तवच्चेन परिसिञ्चयामि चन्द्रमा मनसोजा चक्षु सूर्या जायतः मुखादिन्दस्य प्राणा द्वापर जायतः. मा गणपते नमः नैवेद्यं समर्पयामि. अभ्यो नमः सकल पूजार्थे अक्षतां समर्पयामि. गुरवे प्रेम कृपादलांचे सर्वांनी सुंदर सिंधुराचे नंदी जलते माळा मुक्तापराची. जय देव जय राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. ओ बाळू आरती मदन गोपाळ. 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 श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा. आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. चरण कमल जाते अति सुकुमार. चरण कमल जाते अति सुकुमार. ध्वज वज्रांकुश जाते तोड. ध्वज वज्रांकुश जाते तोड. ओ बाळू आरती मदन गोपाळा. ओ बाळू आरती मदन. आतंकवादी कमांडर उझैर अहमद खानाक मारून भारतीय सुरक्षा दळांनी अनंतनाग एन्काउंटर तडीक लायलो. 7 दीस चलिल्लें ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ. उझैर खान म्हणटा त्या लष्कर ए तैयबाच्या कमांडराक मारला. पोरूं अनंतनागा सावन तो गायब आशिल्लो. 2 आतंकवाद्यांक घेवन परत आयलो. तिगूय मोखळे. ऑपरेशनांत 4 भारतीय शहीद जाल्यात. खलिस्तान्यावेल्यान भारत कॅनडाचें वाजलें. कॅनडांत खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंग निज्जराची हत्या जाल्या. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडोन खुनाचो आरोप सरळ भारताचेर घालो. भारताच्या डिप्लोमॅटाक धांवडायलो. भारताची तशीच्या तशी जाप. दिल्लींतल्या कॅनेडियन दूतावासांतल्या राजदूताक 5 दिसांत भारत सोडपाचो आदेश. कॅनडा बरोबर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाटा घेती थंड. सूर्य मिशनार आशिल्लें आदित्य L1 पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान भायर सरलें. सूर्य आनी पृथ्वीच्या मदीं L1 लाग्रांज पॉयंटार एंट्रीक आदित्य L1चो सुमार 14.5 लाख किलोमिटरांचो प्रवास सुरू. फांतोडेर 2 सुमार मॅन्युअर जावन आदित्ययान पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्शणांतल्यान भायर सरलें म्हूण इस्रोन जाहीर केलें. आदित्य L1चो पृथ्वीक बाय बाय. सूर्याचे मिशनार आशिल्ल्या आदित्य L1चो फांतोडेर 2 सुमार 500 मॅन्युअर जावन तो पृथ्वीचे कक्षेंतल्यान भायर सरलो. 2 सप्टेंबराक आदित्य L1 लॉन्च जाल्या उपरांत 17 दिसांनी 500 मॅन्युअर जालो. वट्ट 127 दिसांचो प्रवास. पृथ्वीच्या कक्षेंतल्यान भायर सरल्या उपरांत आदित्य L1चो 110 दिसांचो सूर्याचे L पॉयंटा मेरेन प्रवास सुरू जालो. स्पेसक्राफ्ट आता L1 पॉयंटा मेरेन वता.
110 दिसांनी L1चे ऑर्बिटात प्रवेश करतलो। आदित्य L1च्या स्टेप पेलोडान डाटा एकठांय करपाक सुरवात केला। पृथ्वीच्या कक्षे भायर सरता म्हणसर 50,000 किलोमीटर मायज प्रवास जालो। वट्ट 15 लाख किलोमीटरांचो प्रवास। आता उरिल्ले 14.5 लाख किलोमीटरांचो प्रवास सुरू। या प्रवासा वेळार आदित्य L1चो स्टेप पेलोड कितें डाटा धाडटा ताचेर सगळ्यांची नदर। ब्युरो रिपोर्ट स्टुडंट। आंबेधुले पूल जालो खरो, WRDन बंधारो बांदतना वेल्यान पूल केलो। पूल जावचो म्हणून कितली वर्सांत लोक मागतालो, मागणी तडीक लागली, मात कनेक्टिंग रस्तो ना। गांवांतल्यान यो वच करतलो जाल्यार सारको रस्तो ना। इमर्जन्सी वेळार गांवांत यो वच करूंक ॲम्ब्युलन्स सुटपा इतलो तरी रस्तो करचो म्हणून गांवचो लोक मागता। आमगे आतां हो पूल जाले आसा, आतां आमकां इल्लो रस्तो जाय आसलो, 1-200 मीटर जाय आसलेलो। आतां पूल जाले आमगे वर्स जालें, म्हळ्यार रस्तो जावना, कित्याक आमगे आतां पोनेळ ना म्हणून भुरगीं येता वयता, फक्त कितें गाडी येवपाक मेळना। 108 येता जाल्यार आमकां थंयसून हांगा येवचें पडटा। आमकां रस्त्या लागून मातशें हें जाता, रस्तो ना। जो एप्रोच रोड दोन्ही सायडीन आसा, तो एप्रोच रोड अजून पर्यंत जाल्लो ना। तो रोड जावचो आनी हे रस्त्यान आमकां जर आतां कितें जालें एमर्जन्सी ॲम्ब्युलन्स येवपा खातीर तो रोड बेगिनात बेगीन जावचो, हे एक मागणी आमची आसा। आनी तेच पळय आमी हे पूल जावचो म्हणून देवा कडेन घराणे घातलेले। आमच्या गणपतीक आमी सांगणें केल्लें की हो पूल बेगिनात बेगीन जावचो आनी तो जाल्या उपरांत तुजी आमी 5 दीस सेवा करतले म्हणून। त्याच प्रमाण आमी ह्या वर्साक एक अशें आमचें चिंतलां की सगळ्यांनी 5 दीस तेजी सेवा करची म्हणून। जशें आमी हेज्या पयलीं आंबेधुले गांवांत म्हाका दिसता खूब फावटी न्यूज आमी हायलायट केली, जी भुरगीं स्कुलाक वयता आंबेच्यान जी दाबाळे निरंकाल, ती भुरग्यांक अशे व्हड्यान लोक हे सायडीच्यान हाडून पोनेळच्यान आनी परत पोनेळच्यान ते सायडीन अशे लोकांची ही त्रासदायक हें आशिल्ली। पण सरकारान ही गजाल लक्षांत घेवन खूब वर्सान हो बंधारो बांदलो। पण बंधारो बांदलो खरो, पण हेका जो एप्रोच रोड आसा, जो एप्रोच रोड म्हणल्यार एक समजा एक ॲम्ब्युलन्स जर गांवांत येतली जाल्यार हो एप्रोच रोड अजून पर्यंत जाल्लो ना। आनी त्याच प्रमाणे हो रस्तो जालो जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराची तांकां खूब मदत जातली। आंबेधुलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आनी बुलेटीन सोंपयतना पळोवया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या घरांतल्या गणपतीची आरत। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात, प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।